आमी दुसऱ्यांक आमची शांती न्हय ताची शांती हाडूंक जाय. म्हणटच हांव कितें कोत्ता, दुसऱ्यां बरोबर आसलो म्हणटच हांव ताका तांची उतरां कोन्यो चाल जेजू सोबेन दवरता आनी जेजू मागीर तांकां कितें म्हणूंक जाय तें म्हजे सोबें म्हणटा. कित्याक हांव म्हजे वस्तूंकी म्हजें गिन्यान वापरून न्हय, हांव ताचे सोबेन दवरता. तो मागीर म्हाका दाखयता कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें, वो कितें करूंकूय नाका पळय तें. ते भाशेन हांव रिस्पॉन्स दितां, कित्याक म्हजो न्हय ताचो रिस्पॉन्स जी शांती तांकां हाडटा त्या प्रमाणे. खूब फाटीं तिचो शांती ना, पूण ताची शांती मेळ्ळी की ना आमी खरीपणी शांत जाता. आनी तिसरें म्हणजे म्हाका घोडे कोण बरें म्हणचो ना घोडे, बरो कोत्ता हें कोत्ता ना, तातूंत न्हय, दुसरी देव बरें कोत्ता म्हणून न्हय, पूण म्हजें नांव देवा सोबें आसा, ताणें म्हाका निवडलेलो आसा, म्हजें फुडलें सगळें ताणें तयार करून दवरलेलें आसा आनी तातूंतूच म्हजो आनंद घेवंक जाय, न्हय दुसऱ्या वस्तूंनी. तर हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सगळीं जाणां सारया, मागण्यांत ताका सगळो वावर करूंक दिवया आमचे सोबें. आनी तिसरें म्हणजे तोच जावन आसा आमची गिरेस्तकाय, तोच जावन आसा आमची दादोसपण आनी ताचेच सोबें आमचें जिवीत मांडून आमी जिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता, सगळें ताचें बरेंपण तो आमकां वांडटा. आमी सगळें ताचे सोबें दवरया सुस्कार भायर सोडटना, कित्याकूच चिटकोन रावन आसतना, न्हय आमच्या चिंतनाक, न्हय आमच्या भावनाक, न्हय आमच्या आठवणीक, न्हय आमच्या वावराक, कित्याकूच न्हय, बगर ताकाच चिटकोन रावया. तोच जावन आसा आमचें दादोसपण, दादोसकाय, शांती, आनंद आनी बरेंपण.